नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कदम पठाराचेर तयार तळ्या लागसार प्रस्तावित आशिल्ल्या युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाक लोकांनी केलो खर विरोध. जो मेरेन हे प्रकल्प रद्द जायना तो मेरेन आमचे उपोशण आसतलें चालूच. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. औचित्यवाडो माडेल न्हंयत उफेताना सापडली बीबीजान उडेकरी ह्या 70 वर्सां पिरायेचे बायलेची कूड. कोलवाळा पुलीस करतात तपास. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडपा खातीर पालिकेच्यो हालचाली सुरू. गोठ्याविशीं धनिया कडेन ना कसलीच कागदपत्रां. बड्डे कंपनीदारीचें म्हणणें. आमचो गोठो वाचयात धनियाची मागणी. सावजुजे आरियल वाठारांत रातयाच हायट बॅरियर हाडून उबारिल्ल्यान बस सेवेत आयली आडखळ. गांवांत बसी येतल्यो कश्यो, भुरगीं इश्कोलांत पावतलीं कशीं, तिडकल्ले थळावे मागतात जाप. दिल्लीत बर्चार्ड फॅमिलीचें जालें आंदोलन. हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन उजो लागपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक दिवची जल्मठेप. फॅमिलीची मागणी. आनी गोमंतक टीव्हीचो चौथा वर्धापन दीस मनयलो व्हडा उमेदीन. सुरवेक सावन गोमंतक टीव्ही कडेन जोडून आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो केलो भोवमान. आतां पळयात खबरो विस्तारान. चिंबला जावपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ प्रकल्प जो मेरेन रद्द जायना तो मेरेन उपोशण चालूच दवरपाचो निश्चय चिंबलाच्या थळाव्यांनी केला. प्रकल्पात जीटीडीसी, टीसीपी अशा संबंधित खात्यांनी धडक दिवन निवेदनां दिवपाचो थाराव संमत जालो. विरोधी पक्षा सयत रमेश आनी हेर समाज वावुरप्यांनी युनिटी मॉलात चिंबलाच्या थळाव्यांक तेंको दिलो. पळयात. चिंबला येवपी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका अशी घोशणा करीत युनिटी मॉलाक थळाव्यांनी तशेंच हेर गोंयच्या लोकांनी खर विरोध केलो. चिंबला तयार तळ्याच्या वाठारात युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरू जाला. हाचे आड 28 डिसेंबरा सावन चिंबलाच्या तळाव्यांचें उपोशण सुरूच आसा. आयतारा उपोशण सुरू आशिल्ल्या थळाचेर व्हडली बसका जाली. हे बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच हेर समाज वावुरपी हजर आशिल्ले. ह्या येवपी प्रकल्पा आड आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. आतां खात्यांनी वचून निवेदनां लेगीत भेटयतले असो थाराव सभेत समन जालो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा औचित्यवाडो माडेल वाठारांतल्या एका 70 वर्साच्या बायलेची कूड न्हंयत उफेताना सापडली. थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालपी जवानांनी तिका वयर काडली. अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही कूड बीबीजान उडेकरी ह्या 70 वर्साच्या बायलेची आसा. ती औचित्यवाडो थिवी हांगाची रावपी. तिच्या मरणाचें कारण अजून मेरेन मुखार येवंक ना. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. सकाळी फुडें आमच्या फायर कंट्रोल म्हापसाक एक इन्फॉर्मेशन येयलें 9:30 की एक सस्पेक्टेड कोण तरी चप्पल दिसता आनी कोण तरी बुडला म्हणून औचित्यवाड्याच्या फाटल्यान एक न्हंय व्हांवता तो रिकनेक्ट जाता आमच्या तारीगडे मदीं. त्या न्हंयेन कोण तरी बुडला म्हणून सस्पेक्टेड आसलो. सो वचून आमी थंय आमचो स्टाफ फायर टीम गेली सकाळी फुडें. तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन चालू केलें आनी आमची बोट व्हेली आनी पयलीं कांय मेळना म्हणून आमी मागीर आमचो कॅमेरा मागयलो पणजेसून सोनार डिवायस आसा तेंची टीम येयली. हांव गेलो पॉयंटार आनी अलॉंग विथ लोकल्स एक पोनेळ घेतलो. आमची फायराची बोट घेतली आनी आमी सर्च ऑपरेशन केलें. सो जवळ जवळ त्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली बायल मनीस एक 70 वर्साची बीबीजान उडेकेरी 70 इयर्स थंयच रावता. औचित्यवाड्याकूच रावता ती थिवी. सो ज्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली थंयच्यान आमकां जवळ 1-2 किलोमिटर पयस आमकां ती डिटेक्ट जाली आनी मागीर आमी ती डेड बॉडी हाडली आनी पुलिसेक कोलवाळे पुलिसेक हँडेड केली. कांय समजना. चप्पल तिचे वयर आसले आनी ती आमकां आतां डेड गावली ना. कशें घडलें तिचो मिस्टर आसलो थंयसर आनी फॅमिली आसली ती. तांकां आमी हँडेड केला. पुलिशेक हँडेड केल्या. पुलीस तांकां हँडेड करतली. बट आंगार बीन कितें इंजरीज बीन तशी ना. साडी न्हेसलेली आसली. इंजुरीज आमकां तरी कांय दिसूंक ना. साडी न्हेसलेली आनी वयस्कर बाय जवळ जवळ 70 वर्सां अशी ती म्हणटा. घोव म्हणटा ती 70 वर्सां. अरावंड इन्सिडंट कितल्यांक गो आमकां 9:30 कळ्ळा पूण ती केन्ना हें जाली ती फॅमिलीकूच कळ्ळा. आमकां 9:30 इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी.
आसात आमी म्हापशेच्या फायर ऑफिसान आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार आयज सकाळीं थिवे माडेलच्यान एक फायर ऑफिसान कॉल येता की थंयच्या लोकल्सांनी कॉल केलो की एक जी डेड बॉडी आसा ती उदकान थंय फ्लोट जातना तांकां दिश्टी पडली. जेन्ना फायर ऑफिसर्स म्हापशेचे स्पॉटार पावले आनी लोकल्स पावले आनी जेन्ना त्या बॉडीचें रेस्क्यू ऑपरेशन चालू जालें आनी ती बॉडी भायर काडपाक आयली तेन्ना तिची म्हायती अशी जावन मेळ्ळी आमकां ती म्हटल्यार एक 70 वर्साची बायल बिबीजान उडेकरी तिचें नांव आनी ती थंयच थिवे माडेल थिवे अचितवाडा हांगासर ती रावपी अशें जावन आसा. तिका थंयच्यान रेस्क्यू केलें गेलें आनी फुडें फॅमिलीच्या प्रेझेन्सान कोलवाळ पुलीस जी आसा तांकां ती बॉडी हँडओव्हर केली गेला. फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसली ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा तुमी गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर म्हापशेच्यान. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतलो गोरवांचो एक गोठो बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करून पालिकेन तो मोडपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. एकतर बुधवारा मेरेन हो गोठो काडात नाजाल्यार तो मोडटले अशी नोटीस दिवचल पालिकेन संबंदीत गोठ्याच्या धन्याक दिल्या. आमचो गोठो वाचयात असो दावो संबंदीत धनगर फॅमिलीन केला. मजगती हो गोठो बेकायदेशीर, गोठ्याविशीं धन्या कडेन कसलीच कागदपत्रां ना अशें बोड्डे कम्युनिदादीचो अध्यक्ष सांगता. पळयात पुराय बातमी. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत बांदिल्लो गोठो बेकायदो आनी आमचे मालकीचे जागेत आसा अशी कागाळ बोड्डे कम्युनिदादीन फाटल्या वर्सात जानेवारी म्हयन्यांत पालिके कडेन केल्ली. ते कागाळीची दखल घेवन हो गोठो काडचो अशी नोटीस दिवचल पालिकेन गोठ्याच्या धन्याक दिल्या. गोठो काडपाक बुधवार 7 जानेवारी मेरेन निमणी मुजत आसा अशें कळटा. मजगतीं आमचो गोठो वाचयात असो दावो संबंदीत धनगर फामिलीन केला. आज या गोठ्याक आमच्या 100 वर्सां सोंपली. आमचे 3 पिढ्यो सोंपले. आता आमचा गोठो आसा. आता आमी हांगा 4थी पिढी. आमी ल्हानपणासून आमी जावन आसा तेन्नाच्यान हो गोठो. सो आता तो आनी 3 दिसान डेमोलिश जावपाचो आसा. सो सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां खंय तरी हेल्प दिवपाची न्हू. तर ही जागा कुमदार जाता म्हणून ते आतां इतली वर्सां जालीं कोणी त्रास करूंकूच ना. ह्या वर्सात आमकां इतलो त्रास जाला आनी हो गोठो डेमोलिश जाता. सो आतां समज डेमोलिश केलो जाल्यार आमची गोरवां वयतली खंय आनी दवरपाची खंय. गोठ्यान कितली गोरवां आसत? गोठ्यान गायी आमच्यो 30 आहा आनी म्हशी 20 आहा. टोटल 50 नग आहा. आनी हेचेरूच आमचें पोट भरता. पयलीं असून तेचेर आमच्या जाणट्यांनी स्टार्ट केलें तेचेर आमी चलयता ते. आनी आमचे कामाक बिमाक तशें कोण ना. आतां आमकां कोणी मुन्सिपालिटीन हाडला नोटीस? मुन्सिपालिटीन आमकां नोटीस घाला डेमोलिश घेवपाचें. म्हणजे तुमची मागणी हा सरकारान केली तर हेतून लक्ष घालचें. सरकारान आमी लक्ष घालचें म्हणून आमी हें करता. इतली आतां म्हाजेच घर स्कीम कोणाक गरीबाक घर ना ताका घर बांदून दिता. आनी आयज बांदलेली घरां मोडटा जाल्यार मागीर आमकां तरी गरीबाक आमी करपाचें. म्हणजे तुमकां बुधवार पर्यंत मुदत आसता. बुधवार मेरेन लास्ट हें आसा. हांगा पिढी जाली आमच्या गोठ्याक हांगा. आनी आतां तेंच्यांनी कायदो काडलो मोडपाक जाय म्हणून आमी करपाचें कितें आतां? गोरवांक खंय इल्ले पोरांक खंय दवरतले आनी खंय हें करतले? ह्या गोरवांचेर तुमचें कुटुंब चलता? कुटुंब फक्त गोरवांचेर हें आतां भरता पोट बापडेची. आतां तुमकां नोटीस धाडल्या मुन्सिपालिटी? हय नोटीस धाडल्या. खाली करा म्हणून. हय खाली करा म्हणून 5 दिसांनी खाली करता. म्हणजे आता जर हो तुमचो गोठो मोडलो जाल्यार तुमचे ते गोरवांची वेवस्था कशी करतले? तेच म्हणटा सरकारान पळोवंक जाय न्ही ते कशी वेवस्था करपाची. ती वाऱ्यार सोट वता न्हू मरतली ती तळमळ ल्हान ल्हान पोरां. हेच्यान पयलीं तुमकां केन्नाच कोणी मोड म्हणोंक ना न्हू? ना आतां म्हणजे 100 वर्सां जावन गेली. हो आमची मागणी आमकां गोठो जाय. आमकां जाय गोरवांक आमच्या. आतां समज जर तेंचें मोडलें जाल्यार तुमची हालत कितें जातली? ते आलेच कितें सरकाराक पळोवंक जाय न्हू. कळूंक जाय तो लोकांचे सह्या करता न्हू. लोकांचे बरें करता खंय न्हू. तेंच्यांनी पळोवंक जाय ताका. पूण गोठो मोडून रावतली कशी? मनजात खंय रावतली? आतां तुमच्या गोठ्यान कितलो मनजात आहा म्हणजे गोरवां? असं 30 कितें म्हशी काय गाई? गाई आनी म्हशी गाई. आता सांगतात रे आमकां ल्हानपणी पासून हो गोठो. आतां अचानक मोड म्हटला. आतां मोड म्हटला हो गोठो. आतां गोठो मोडलो जाल्यार कितें गोरवांची हें कितें वेवस्था? गोरवां आपली मनजात न्हू ती. तसं तुम्ही कितें मागतात सरकारा कडेन? सरकारान खंय ते दिवपाचें. आनी कितें
पण तुमकां मोडपाक तुमची मान्यता आसा मोडचें म्हणून? आमचे मान्य तशें मोडन खंय म्हणून रावतली. मजगतीं लाखेरे वाठारांत बांदिल्लो तो गोठो बेकायदेशीर आसा, देखून हो गोठो मोडचोच पडटलो अशें बोड्डे कम्युनिदादीन म्हटलां. गोठ्या विशीं संबंदीत धन्या कडेन कसलीच कागदपत्रां ना अशें कम्युनिदादीचो अध्यक्ष गुरुदत्त पळ सांगता. जो इश्यू जाला जी डेमोलिश ऑर्डर काडलेली आहा ती आमचो एक प्लॉट आसा कुमदाचो, सर्वे नंबर 109/0, तितून ते एक कोणी तरी इल्लिगल गोठो बांदला. तो इल्लिगल गोठो बांदला म्हणून म्हाज्या पयलीं जो कोण प्रेजिडेंट आसलो आमचो धनंजय पळ म्हणून, ताणें ती हें केल्ली, कंप्लेंट लॉन्च केल्ली. सो आतां ती 17 जानेवारीक कंप्लेंट घातली इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आमच्या हितून केलां म्हणून. तेन्ना ती तेतून जेन्ना आमी ते कंप्लेंट केली तेन्ना खुबश्यो डेटी जाल्यो, तितून ते खंयच प्रूव करूंक पावलो ना की ते गोठो बाबा आपलो इतकी वर्सां आसा. आनी तो तेणेन नवीनच बांदलेलो तो, ताका लागून आमी कंप्लेंट घातलेली. आनी त्या प्रमाणे अंडर सेक्शन 184(8) म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे 1968 तितून जेन्ना तो इल्लिगल म्हणून हें जाला आहा आनी तो आतां ताका 15 दिसाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली की काड म्हणून. तो 15 दिसान ताका काडचो म्हणून ताका एक हे येयल्या, ऑर्डर काडल्या. जर काडिना जाल्यार मागीर ती फुडें जबाबदारी म्युनिसिपालिटीची. आमकां जागा वेकेट करून दिवपाची, आमचें आनी कांय ना. आमकां कायद्याचेर पूर्ण विश्वास आसा, तेन्ना आमी जें कितें कायदेचेर जातलें तें आमकां मान्य आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साजुजेदी आरियल वाठारांत रातयाच हायट बॅरियर हाडून बसयल्यान बरोच बोळ जालो. ह्या हायट बॅरियराक लागून गांवांत येवपी बसींची येरादारी बंद जाल्या, जाका लागून इश्कोलांत वचपी भुरग्यांक त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान रेल्वेक लागून भुरग्यांचो फुडार पिड्ड्यार करचो न्हय, हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो आनी आमकां थाकाय दिवची अशें थळाव्यांचें गाराणें. पळयात. इतले आमी त्रास करून भुरग्यांक शिकोवंक घालताय जाल्यार तुमी ती रेल्वे लागून तुमी आमगे भुरग्यांक फ्युचर पेडा कोताय. आतां बस बंद दवरला तो म्हाका चलोवंक फायदो ना आनी लोक बोवाळ मारता. फाल्यां मागीर आयटो कितें कंप्लेन बी घातले जाल्यार म्हाजें रिस्पॉन्सिबल ना. जाल्यार भुरग्यांक कितें जाल्यार सरकार कितें कोतालो टिकेट ओपन करपाची. आमकां बस क्रॉस जायना खंय मागीर तो कोण सांगता ती कंप्लेन करूया आमी हितून. कोणाल्यो म्हशी आनी कोण काडटा उटा बशी अशी गत सध्या सांजुजेदी आरियल वाठारांत पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारांत रातयास हायट बॅरियर हाडून उबारिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चल्ल्या. आदींच हांगा बसींचो उणाव आनी तातूंत हे हायट बॅरियर हाडून बसयल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा खंय. खास करून इश्कोलाच्या भुरग्यांक बरीच वाट चलत वचची पडटा, जाका लागून इश्कोलांत पावपाक लेगीत कळाव जाता. इतले त्रास करून आमी भुरग्यांक इश्कोलांत घालता आनी तुमी रेल्वेक लागून भुरग्यांचें भविश्य पिड्यार करतात. भुरग्यांक कितें जाल्यार जापसालदार कोण? इश्कोलांत भुरगीं वयतलीं कशीं? आमकां विस्वासांत घेतलो कोण? तिडकिल्ले थळावे संबंधिता कडेन जाप मागतात. इंसान बसीन वयतालीं लोकल बस आतां बंद केल्या भुरगीं कितको वयतलीं. मडगांव सावन आनी दुसरी बस धरून जायी थिंगा ती मिस जाली जाल्यार लेक्चर हें जालो. इतले आमी त्रास करून भुरग्यांक शिकोवंक घालताय जाल्यार तुमी ती रेल्वे लागून तुमी आमगे भुरग्यांक फ्युचर पेडा कोताय. तुम जाताय जाल्यार तो बेगीन तुमचें हें कराय काडाय तो आहा आनी आमगे भुरग्यांक कराय. आमकां बसी भरपूर त्रास आहाय. थिंगसान 2 वरां 4 वरांची वाट हजारांची वाट आमकां चलोन वचो. आमगे ते भुरग्यांक बरें एशें जायना चलोन वचो. सकाळ फुडें 7 वयताय देपरा मागीर कितको येतलीं, सांजच्यान कितको येतलीं भुरगीं. काडकाल्यान ते वाटेन चलोन आनी हाल्यां भुरग्यांक कितें जाल्यार सरकार कितको कोतालो कोण हो भुरग्यांक कोणाक हें सांगपाचें. पूण हे आतां केन्ना घाला रातोरात घाला ते हें केलां. सकाळ फुडें भुरगीं गेल्यार कॉलेजी पावलो नाय. हिंगा सोन थिंगा वच वाटे सोन लोकां कडेन लिफ्ट मागून वचपाची. भुरगीं चोडून भुरगीं ती कितको वयतलीं. ती हांकां घरां बसून दवरपाची. तुमगे ते गेट हें कोन्न ती तुमी पयलीं सांगो जाय आसलो न्हू गेट हें कोताय म्हणून. कोणा सांगला कोणें सांगलो ना. पंचायती सरपंच कोणा सांगला म्हाका खबर ना पूण आमकां वाडे कोणें सांगलो ना ही गेट हिंगा बंद कोताय म्हणून. मागीर आहा ती गेट ओपन करपाची बस वचपाची. येयल्लो सरपंच म्हणपाक सरपंचान सांगिल्लें की आपूण उलयता. मागीर कांय समज म्हाका खबर ना. आतां फाटीं म्हाका ड्रायव्हरान फोन केलो सकाळीं की आज बंद केला. मागीर बस सोडूं ना परतून हांगच्यान टर्न घेतली वेदन स्कुलाको आनी गुड्यार थंय वचून ती माणगांतून गेली माणकुलाचें. आतां हांवें बस बंद दवरला तो म्हाका चलोवंक फायदो ना आनी लोक बोवाळ मारता. फाल्यां मागीर आयटो कितें कंप्लेन बी घातले जाल्यार म्हाजें रिस्पॉन्सिबल ना.
फाल्यां आज काढले आम्ही बस चालू करता तुगे बसी सिटी बस चलयता सर आमगे रुटा बस ती रूट खंयचो रूट तो देसाई तो कदंबा आता जो मडगांव टू कदंबा आसा पळय तो सगळो रूट बसी लागून बंद जाल्लो आसा होय हांगा आमगे मित्र पण नेसाय आसा पळय नेसाय बस दोनूच चलता आमगेले बस्यो तो बंद केला आज घातला आनी बस सुटना आमगेली तुमकां बसी पयली इंटिमेशन बी दिल्ले काय दिवना आमकां काय दिवना डायरेक्ट घातला डायरेक्ट घातला आम्ही सांगितले येऊन पंचायतीन मॅडम मॅडम असं आपण उलयता म्हणून मागीर ट्राफिक घातला क्रॉस जायना तो सांगता आपूण कितको येतलो एम वाट बसून दिला थिंगसून येवपा आनी मागीर तो कोणाक म्हाका कोण मेळ्ळो न्ही वाटतालो आनी सांगिल्लें थिंग वचपा रोड काय ना मागीर तेका प्रॉब्लम जाता न्हू मागीर तो म्हाका म्हणटालो आमगे ड्रायव्हर आतां आपूण कितें करूं तुमी थिंग येयात म्हणटालो तुमकां आतां डेली सकाळीं उठून थंय वचचें पडलें तो सांगता सकाळीं थिंग येयात उठ हांवें सांगिल्लें आमी कितको येतलीं सकाळीं आमगे पेरंट्स बी मागीर उठनाय न्हू मागीर हांवें सांगिल्लें बरें म्हूण सांगिल्लें मागीर तो लोक बी मुट्टीन कोण ते सायडीन रावताय थंय ते म्हणटा बस क्रॉस जायना खंय मागीर तो कोण सांगता थिंग कंप्लेन करूया आमी येतो आनी सांग हांव बरें म्हूण सांगिल्लें ताका मागीर तो म्हणपा लागलो तुमी सकाळीं थिंग येयात सोमरा बी खंयच्यातल्यान आयलो तूं आतां पूण थिंगसून ते आर्क गायले ते काळेले थिंगसून येयलो गेटी कडल्यान होय म्हणल्यार 2 किलोमिटर तरी आसतले गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन उजो लागपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक जल्मटेप दिवची अशी मागणी 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या पिडीताच्या फॅमिलीन केल्या. ह्या प्रकरणाचो खर विरोध करपाक दिल्लीत खर आंदोलन केलें. तशेंच ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास जावचो अशें तांचें म्हणणें. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों ने एंटिसिपेटरी बेल गोवा की मकोसा कोर्ट में फाइल की है. जो फॉर्जरी वाला नया केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है जिसमें पता चला कि इन्होंने एक्साइज लाइसेंस लेने के लिए फेक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया था. उसमें इन्होंने जब एंटिसिपेटरी बेल फाइल की उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन को 6 और 7 तक मिल चुकी है, जो कि उसी केस में ऑलरेडी एक मालिक अजय गुप्ता की 10 दिन की रिमांड कल ही पूरी हुई थी और 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है. उस इंटरिम प्रोटेक्शन की वजह से अभी फिलहाल एक इन्वेस्टिगेशन पे पॉज लगा हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को इसकी सुनवाई पे हम लोग इसको पूरी तरीके से अपोज करेंगे. हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखी है. सभी विक्टिम पीड़ित परिवार भी उस दिन वहां पर मौजूद रहेगा और हम लोग इसको पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आशा करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद जो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है वो जैसे ही वोकेट हो जाएगा तो उसके बाद पुलिस इनको उसमें भी दोनों लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट करके आगे की जांच आगे फर्दर बढ़ा पाएगी और ताकि इसमें आगे कौन कौन लोग इसमें भी शामिल थे वो सब बातें भी सामने निकल के आ पाएंगी. आज जो कि परिवार ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन और एक पीसफुल रैली यहाँ पर इस विरोध में करी थी कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ में इस बात के लिए यहाँ पर कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाया जाना चाहिए, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. लेट इट बी कि एक बार चार्जशीट पुलिस फाइल कर दे. दोनों केसों में चार्जशीट आने के बाद हम लोग खुद से इसमें लीगल रेमेडी लेके लीगल रिकोर्स लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट एप्लीकेशन लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि डे टू डे बेसिस पे इसकी हियरिंग होकर जल्द से जल्द सभी आरोपियों को इसमें सजा दिलाई जा सके. आयतारा 4 जानेराक गोमंतक टीव्हीक 4 वर्सां पुराय जाली. ह्याच निमतान गोमंतक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकवटान जमून हो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार सुरवेक सावन गोमंतक टीव्ही कडेन जोडून आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो लेगीत भोवमान केलो. साखळे सुंदर जाल्यारूच फ्लॅट रियल इस्टेटाचे दर वाडटले. पणजे मेळटात तशे दर साखळेच्या फ्लॅट रियल इस्टेटांक मेळटले. साखळे नितळ आनी सोबीत आसल्यार वेपाऱ्यांकूय ताचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भलायके खातीरूय पर्यावरण नितळ आसप गरजेचें.
नितळसाणी खातीर घाणयारे उदक तशेंच गटार वेवस्था योग्य तरेची आसपाक जाय. वाळवंटी वाठाराची उदरगत, विकास आनी सोबितीकरण कामाचें आयज उक्तावण जालें. बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. साखळेत बिझनेस करपी लोकांचेर आसा. हांवें कित्याक म्हटलें, कारण साखळेत रावपी सगळे रहिवासी आसतले आनी बिझनेस करपी लोक साखळी जर चड ब्युटिफाय जर केली जाल्यार आमच्या रियल इस्टेटचो आनी फ्लॅटांचो रेट प्रसार आनीक मातसो वाडटलो. ऑफकोर्स इट इज ट्रू. आमी केन्ना म्हणटा साखळी जर ब्युटिफूल आसत जाल्यार थंयसरले आसपी कन्स्ट्रक्शन रेट किंवा फ्लॅट जावपी लोक आनीक मोठ्या प्रमाणान खंय बरें हांगासर रावपी म्हणजे पणजेंतले रेट्स आमकां हांगा मेळपाक शकता. बट ते केन्ना ती सिटी तितकीच ब्युटिफूल आसपाक जाय आनी ती सिटी तितकीच आमी ताका म्हणटा हेल्थी एनवायरमेंट आसप गरजेचें आसा. आतां हेल्थी एनवायरमेंट केन्ना आसतलो, आमी जर प्रॉपर सिवेज इधर त्या सिवेज टाकयेंतल्यान सिवेज पंपा पर्यंत गेली जाल्यारच आसतलो. ताका प्रॉपर ड्रेनेज आमी जर फॉलो केली जाल्यारच आसतलें. कचरो जो आमी उडयता हो वेवस्थीत रित्या म्युन्सिपाल्टीन कलेक्ट केलो, आमी जर रस्त्यार व्हरून उडयलो आनी ती घाण परिसरांत जावपाक लागली. हांव मुद्दामून थोड्या शहरांनी हांव परत परत उलयता की तुमी रस्त्यार हाडून उडयता तरी कित्याक काय म्हणून. अरे म्युन्सिपाल्टी कडेन दियात ते व्हरतले, कसलोय कचरो आसूं न्ही. हांवें सरळ म्हटलां तुमचे कपडे जाल्यार व्हरता, तुमचे कागदाय जाल्यार व्हरता आनी तुमी खरकटेय जाल्यार व्हरता म्हणटात. पूण तो म्युन्सिपाल्टी कडेन दियात, तो रस्त्यार व्हरू नाका. कारण हे शहर स्वच्छ आनी सुंदर शहर दवरपाचें काम हें आमचें सगळ्यांचें आसा. आनी ताकाच लागून आमी तशें म्हटलेलें की हेका एड ऑन करता आसतना एक विसरलो की आमचो यशवंत मडकर फाटल्यान बसला. वन ऑफ द ब्युटिफूल प्रोजेक्ट म्हणजे जवळपास आमी 18 कोटी रुपया म्हणून हारवळ्यांतले रुद्रेश्वर देवस्थानय ब्युटिफाय करता. अगेन म्युन्सिपल एरिया घडये कदाचित 2012तल्या इलेक्शनाक म्हजो स्लोगन आशिल्लो, हांव मुद्दामून सांगता, इट इज हरीत हरवळे विकसीत बिर्डी आनी सुंदर साखळी. म्हणजे आज ते हरीत हरवळे जावपाक लागलेले आसा, विकसीत बिर्डी जावपाच्या वाटेर आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट जाल्या, कारण तिका आमी आमोड्यांतल्यान कनेक्टिविटी दिल्या उपरांत आयज तिजो आनिकूय विकसीत बिर्डी जावपाक लागल्या आनी सुंदर साखळी हे आमी जाता आसतना आमकां पळयता. म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे ओवरऑल हांव कितल्या कोटीचे प्रोजेक्ट तितून वचना. द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड काडून जर पळयशात म्हणजे राधाकृष्णाच्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट आमी केलें. कित्याक केलें तर सिटीचें ब्युटिफिकेशन आनी वाडोवंक जाय म्हणून. आज हारवळ्यांतलें ब्युटिफिकेशन आमी कित्याक करता, हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट आमी हांगा येवपाक जाय म्हणून. साखळेंत फोर्ट आसा हें कोणाक खबरूय नाशिल्लें. थोड्या दिसांनी ताचें उक्तावण म्हणजे आनंदाचें जशें ड्रीम प्रोजेक्ट तो आनंद सांगता तो एक आनी आमचो लाकडी पूल तो बांदल्या शिवाय ताका थारो नासलो. एनी हांव 2दा कावन्सिलर तुमी केल्या उपरांत आमी ते दोनूय प्रोजेक्ट ताचे पुराय करपाक शकले. धालो हो एक लोककला प्रकार. गांवागांवांनी धालांचे मांड फुलतात. धालांच्या मांडाचेर धालो गितां वांगडाच फुगडी आनी हेर वेगवेगळे खेळ खेळटात. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर 5 राती धालो मनयतात. वाड्यावयली सवायशीण बायलां धाल्यात उमेदीन वांटेकार जातात. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर श्री वनदेवीच्यो धालो परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयल्यो. लग्न प्रकार, पिंगळी आनी हेर कार्यावळींनी आयतारा मांड दवरून धालांची सांगाताय जाली. पळयात. जाले आमचे सकाळ पयल्या दिसा हें दवरता हांगासर नाल्ल फोडटा म्हणून धाल्याचो. नाल्ल फोडलो काय मागीर धाल्याक ही उबी रावता. उबी रावली म्हणजे फाती धरता अशी हेवटेन तेवटेन. फाती धरून ती गातात, हें करता, फुगड्यो घालता, नाचता सगळी पयले दिसा. मागीर तशीच 4 दीस जाता आनी निमाणे दिसा मागीर दुसरे दिसा पिंगळी भोंवता पयली गांवान सबब. ना, न्हवरो व्हंकल करता पयली. न्हवरो व्हंकल करता, देवळा कडेन व्हरता, असो भोंवणो नाडटात आनी मागीर पिंगळी भोंवता. फातोडची फातोडी पिंगळी भोंवलो काय मागीर हें करता गांव भोंवन येयलो काय सावत पडटा आमचे डुकराचे. डुकर मारतात वयर
सावध मारले काय मागीर हे मांड शिकता. मांड शिकलो काय मागीर अशी कोण वटव्यो भरता कितें करता देवाक सांगणे करता आनी मागीर धालो दिवपा जाता. कितली वर्सां जाली हो धालो चालू आसा का? ते आदी पासून आसा धालो पुरो जाणट्यांनी केला तो धालो. तो आमकां बी खबर ना कितली वर्सां जाली. आमची लग्न जावच्या पयलीं. कितले राती खेळटात हांगा? 5. म्हाका 1 म्हयन्यानूच हो धालो आमी सुरवात करता. पयले दीस सगळीं अशी बायलां जमता आमी आनी नाल्ल फोडटा पयलीं. नाल्ल फोडलो की मागीर सगळीं जाणां दोनी सायडीनी उबी रावन प्रत्येकाक पयलीं हळद कुंकू लायता आनी मागीर आमी धालो म्हणपाक सुरवात करता. तशीच आमी दुसरे दीस येता. तशीच परत सगळीं येयली सगळीं जमा जाली की मागीर सगळ्यांक परत तशीच लायनीन दोनी सायडीन उबी रावता आनी सगळ्यांक तशेंच हळद कुंकू लायता आनी मागीर तशीच म्हणपाक सुरवात करता. तशीच आमी 5ूय दीस तशीच येता सगळीं बायलां जमा जाता आनी हळद कुंकू घेता आनी तशीच गाता आनी मागीर 5ूय दीस तसोच आमचो प्रोग्राम चलता. आनी लास्ट मागीर 5वे दिसाची रातचें नाटक आसता आमचें. तें नाटक जाता तेन्ना मागीर तें नाटक सोंपल्या नंतर मागीर सकाळीं उठून आमी हांगासर सगळीं परत जमा जाता आनी मागीर न्हवरो व्हंकल करता, पिंगीन न्हेसयता आनी तशेंच न्हवरो व्हंकल करून तो मागीर आमी देवळा कडेन व्हरता. आमी पयले दिसा पासून दाद्याक उबी रावली काय पयलीं सांगणें करता, नाल्ल फोडटा आनी मागीर सगळीं बायलां जमा जाता. सगळीं आमी पयलीं हेका रावता लायनीक अशी रावन धाल्याची पयलीं आमी कुंकू अर्पण करता. देवाक केलो काय सगळ्या बायलांक कपलाक लायता हें करता आनी मागीर आमच्या 5व्या दिसा मान थारयतना सकाळीं आमी फांतोडीर उठोवन सगळीं बायलां जमा जाता. जमा जावन ते पिंगीक आमी सजयता बरी न्हेसयता सगळें हें करता. चिमला जावपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प जो मेरेन रद्द जायना तो मेरेन उपोषण चालूच दवरपाचो निश्चय चिमलाच्या थळाव्यांनी केला. प्रकल्पात GTDC, TCP अशा संबंधित खात्यांनी धडक दिवन निवेदनां दिवपाचो थाराव संमत जालो. विरोधी पक्षा सयत रमेश आणि हेर समाज वावुरप्यांनी युनिटी मॉला आड चिमलाच्या थळाव्यांक तेंको दिलो. पळयात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.